नमस्कार. या वेळावयली आमी एक अपडेट तुमचे मुखार घेवन येयल्ली आसा. ती आज जावन आसा आरजीपी पार्टींतल्यान. आनी आता जी आमकां जी माहिती मेळ्ळ्या ती अशी आसा की आरजीपीतलो जो एकुलतो एक आमदार विरेश बोरकर हेका आरजीपीतल्यान जे आरजीपीचे ऑफिशियल लेटर हेड आसा त्या लेटर हेडा वयल्यान टर्मिनेशन लेटर विरेश बोरकराक धाडलेलें आसा. अशें आमचे कडेन आतां लेटर शेअर केल्लें आसा. हे आरजीपीन पब्लिकली प्रेस रिलीज आउट केल्लो आसा. आनी मेन म्हटल्यार तुमी सगळे जाणात विरेश बोरकर जो आसा तो फाटले कांय दीस जाले विरेश बोरकराचे खूबसो असो बोवाळ चलतालो. आनी खंय तरी मनोज परब वर्सीस विरेश बोरकर अशें जाल्लें आनी मनोज परब पक्ष सोडून गेल्लो. तेजे उपरांत सुद्धा खुबशे बोवाळ चलताले. विरेश शांत आशिल्लो, पूण फाटल्या आठवड्याक जी विरेशान जी भुमिका घेतली ती भुमिका म्हणजे खंय तरी फाटल्या आठवड्याक तेका याद जाली की तो नॅशनल प्रेसिडेंट, ह्या पक्षाचो नॅशनल प्रेसिडेंट अशी विरेश बोरकराक फाटल्या आठवड्याक याद जाली आसतली. आनी तेणे खंय तरी आपले जो अधिकार आसा तो पार्टीचेर दाखयलो. आनी काल आमी जाणात तेणे परचे राती जे ऑफिस सीज केल्ले, म्हणजे जे पार्टी ऑफिस आसा पणजे पाट्यार हांगा जे ऑफिस आसा ते ऑफिस तेणे सीज केल्ले. आनी तेजे उपरांत थंय ट्रेस पासिंग कोणी करची न्हू अशी थंय नोटीस मारलेली. आनी काल आमी जो फुल सीन पळयलो, काल थंय जे मनोज परबाचे जे सायडीच्यान जे लोक आसात ते सगळे थंय येयले. आनी हितून भितर आमी कालचो सीन पळयलो. थंय खूब असो बोवाळ जालो आनी खूब जाणांनी थंय भाशणां दिली की विरेश बोरकरान गद्दारी केल्या आनी कितें केल्या. विरेश बोरकराचेर खुबशे असे आरोप जाले. हे सगळे काल आमी पळयल्ले. पूण आज जेन्ना दनपारची एक बातमी आयली ती म्हणजे अशी की विरेश बोरकरान जे ऑफिस सीज केल्लें ते ऑफिस खंय तरी अजय खोलकर आनी तेजे जे वांगडी आसात तेणी वचोन हे जे ऑफिस आसा ते परत रिओपन केलें. आनी तेजे उपरांत आमकां कांय विज्युअल्स मेळ्ळे की अजय खोलकर बीन आसात आनी तेजे वांगडी आसात ते ऑफिसांतल्यान ज्यो कांय फायल्स ज्यो आसात त्यो बॅगान भरून पोतयेन घालून व्हरतात. हे विज्युअल्स आमकां गोमंतक टीव्ही कडेन पावले. आनी आतां रातची पळय ही अशी न्यूज येयल्ली आसा, विरेश बोरकर जो आमदार जावन आसा त्या आमदाराक आरजीपी पार्टीन टर्मिनेट केल्लो आसा. आतां जेन्ना पार्टी एक आमदाराक टर्मिनेट करता आनी तेजी प्रायमरी मेंबरशीप सुद्धा काडून घेता, सो हेचेर आतां कितें बसून जातलें आनी हे असेंब्लीन हे कशें कितें जातलें, कित्याक जेन्ना पार्टी तेका आमदाराक डिजोन करता म्हणल्यार आपले पार्टीचो नो अशें बीन कितें म्हणटा तेन्ना अटॅच्ड एमएलए म्हणून विरेश बोरकर उरोंक शकता आनी आतां तो अटॅच्ड एमएलए म्हणून उरतलो. पूण तुमकां सगळे हांव याद करून दिवपाक सोदता की आता विरेश बोरकरान ऑलरेडी आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट, ह्या पार्टीचो नॅशनल प्रेसिडेंट असो दावो केल्लो आसा. आनी ऑलरेडी विरेश बोरकर जो आसा तेणे आपली जी सूत्र जी आसा ती हालोवपाक सुरवात केल्ली आसा. तेजी फर्स्ट स्टेप म्हणजे तेणे जे अजय खोलकर म्हणत किंवा विश्वेश नायक म्हणत हेंका सगळ्यात पयलीं तेणे पार्टींतल्यान काडून उडयल्ले. तेणे आपूण एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट ते सारखे काम करिनात म्हणून तेणे 10 जाणांक पयलीं तेणी टर्मिनेट केल्ले. ह्या आदाराचेर विरेश बोरकरान हेचे पयलीं विश्वेश नायक तसोच अजय खोलकर हे जे 2 मुख्य पदाधिकारी आसात तेंका टर्मिनेट केल्ले. पूण आता जेन्ना ते दावो करतात की विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट जावंक शकना आनी ते ऑफिस सुद्धा ते विरेश बोरकराचे जावंक शकना असो तेणी दावो केल्लो. पूण आता ही जी अपडेट येयल्ली आसा, विरेश बोरकराक आमदार असून सुद्धा तेणी पार्टींतल्यान तेजी प्रायमरी मेंबरशीप सुद्धा काढलेली आसा आनी तेका पार्टींतल्यान टर्मिनेट केल्लो आसा. हे जे लेटर आसा ते लेटर आरजीपीच्या मेन जी ऑफिशियल लेटर हेड आसा त्या लेटराचेर हे लेटर येयल्ले आसा. आनी ह्या लेटराची जी सायनिंग ऑथॉरिटी आसा ती जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक हांणी मारलेली आसा. आनी जो विरेश बोरकर जो आमदार आसा हे अशें जातलें म्हणून खुबश्या लोकांक प्रश्न आशिल्ले. आनीक आमी सुद्धा हो प्रश्नूच दवरतात की आता जेन्ना विरेश बोरकर जेन्ना आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा, आपूण जेन्ना पार्टीचो सर्वे सर्वा म्हणटा तेन्ना अजय खोलकर किंवा विश्वेश नायक तेका पार्टींतल्यान काडूंक शकतात काय कितें अशे प्रश्न तयार जातात. त्याच बरोबर जेन्ना विरेश बोरकर
खुबशे दावे करतात आणि विरेश बोरकरांची काल हालचाल सुरू केल्या आणि आमकां सुत्रां कडल्यान अशी माहिती मेळटा की विरेश बोरकरान सुद्धा आपली जे लिगल स्टेप्स आसात त्यो घेवपाक लागलेलो आसा तो आणि ती पार्टी आपल्या हातीन घेवपाक तो लागलेलो आसा. पूण खंय तरी हे सगळे बोवाळ हो कालच्यान जो आमी पळयलो जाल्यार काल रातचे ते जे अजय खोलकर आणि त्याचे जे वांगडी आसात ते काल ऑफिसाचे भायर जमले आणि ते जे ऑफिस आशिल्ले जे सील केल्ले विरेश बोरकारान आपले ऑफिस म्हणून सील केल्ले त्या ऑफिसान भितर वचनासतना तेणी काल भायर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना 20 ते 25 लोक त्यांच्या वांगडा आशिल्ले आणि थंय घोशणाबाजी चलताली की विरेश बोरकाराक काढून उडोवचो म्हणून. आता विरेश बोरकाराक जे हे लोकांनी काढून उडयल्लो आसा तो आता कितले पर्यंत योग्य आसा कित्याक काय म्हटल्यार विरेश बोरकर ऑलरेडी त्यांच्या अगेन्स्ट कारवाई सुरू केल्ली आसा विरेश बोरकारान आपूण आपले पार्टीचो सर्वे सर्वा म्हणून. सो जेन्ना विरेश बोरकारान अशी कारवाई केल्ली सुरू केल्ली आसतना तेन्ना ह्या सायडीच्यान ज्या मनशांक विरेश बोरकारान पयलीं तेंचेर सस्पेन्शन घातलेलें तेंचेर इन्क्वायरी बसयल्ली त्या मनशांनी आता विरेश बोरकाराक टर्मिनेट केल्लो आसा म्हणजे ताका पार्टींतल्यानूच काढून उडयल्लो आसा. सो एकंदरीत हे सगळें पळोवपाक गेलो जाल्यार हितून खंय तरी अशें दिसता की हे जे सगळे त्यांचे पेटलेले आसा ते खंय तरी चड आता फुडली कितें जातलें आणि विरेश बोरकर आता इतले तेंप तो खूब थंड अशी त्याची भुमिका आशिल्ली खूब मायल्ड रावतालो कित्याक दुसरी सायडीच्यान सुद्धा खूब एग्रेसिव्ह ते उलयताले पूण विरेश बोरकर हो सदांच मायल्ड रावतालो. जाल्यार आता खंय तरी विरेश बोरकराक एग्रेसिव्ह जावचो पडटलो काय कितें आणि विरेश बोरकरान आपली एग्रेसिव्ह भूमिका ही घेवची पडटली काय कितें असे प्रश्न येतात कित्याक विरेश बोरकराक एज अ MLA आता फुडल्या म्हयन्याच्यान खंय तरी असेंब्ली स्टार्ट जावपाची आसा 31 ऑगस्टाच्यान असेंब्ली स्टार्ट जावपाची आसा आणि तेजे उपरांत असेंब्लीचे इलेक्शन आसतले आता हे इलेक्शन सुद्धा वयतना तेजे पयलीं विरेश बोरकराक आता टर्मिनेट केल्लो आसा आणि टर्मिनेट केल्लो आसतना विरेश बोरकर आता फुडली आपली स्टेप कितें घेता आणि कितें वचून करतलो विरेश बोरकर हे पळय सारखे आसतले. हेची सगळी जी अपडेट आसा ती गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार पावयतात. ही सगळी जी अपडेट आसा ती गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार घेवन येतले आणि तो पर्यंत तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आतापर्यंतची ही सगळ्यात महत्वाची अपडेट अशी आसा विरेश बोरकराक RGP पक्षान जे पयलींचे जे सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी आसा तेणे लेटर काढून विरेश बोरकराक टर्मिनेशन लेटर पब्लिश केल्ले आसा. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.